असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम शांती शांती शांती. ज्योतिष दर्पणाचे 94th एपिसोड पळयता अशें आमगेल सक्कड वीक्षकांक म्हगेल प्रितीपूर्वक नमस्कार. आज एक इंट्रस्टिंग एक टॉपिक ॲस्ट्रॉनॉमी म्हूण. ॲस्ट्रॉनॉमी म्हळ्यार अर्थ खगोळशास्त्र म्हणून जाल्यार ज्योतिष दर्पणाक आनीक कसो संबंध म्हूण सांगल्यार अविनाभाव संबंध म्हूण एक शब्द आसा. म्हळ्यार एक सोण नातिल्लें म्हूण तसले एक संबंद आमगेले ॲस्ट्रॉनॉमी आनी ॲस्ट्रॉलॉजी खगोळशास्त्र आनी ज्योतिशशास्त्राक आसा. हे कशी म्हणून आमी आयची एपिसोडांत इन डिटेल जावन पळोवचें आसाची जाल्यार तितले आमगेल मट्टाक तुमकां एक सामान्य सामान्य जनाक मना वची तशी खगोळशास्त्राक आनी ज्योतिशाक कसो संबंद म्हूण दाखोवचे एक प्रयत्न ह्या एपिसोडान चलता. आमी खंयचेय कोरका म्हणजे जाल्यार ताका समजावन खगोळशास्त्रा विशयी ज्ञान आशिल्लें ते जनाक एक मनवरी करतले एक अत्यगत्य जावन एक संपन्मूल व्यक्ती जावका रिसोर्स पर्सन म्हूण म्हणटा आमी इंग्लिशान. तसले एक व्यक्ती आमकां मेळ्ळलो आसा आनी फुडले एक स्वल्प काळ फुडें ज्योतिश दर्पणांत तांणी आयल्याची तांगेले म्हणटा तांणी दोग जाणांन बसून खगोळशास्त्रा विशयी उलयल्याची जाल्यार आज एक संपूर्ण सगळे एपिसोड तांगेले खगोळशास्त्रा विशयूची एक्सप्लेनेशन दिवका म्हणून आमी तांकां प्रितीन आमंत्रण केल्या कडेन तांणी येवन पावल्याची. आनी कोण म्हळ्यार मुडबिद्रेंतू एक महावीर PU कॉलेज म्हूण आसा. महावीर PU कॉलेजाचे आनी प्रिंसिपाल जावन आसाची. मात्र खगोळशास्त्रान सदां एक 1980 तुलान आयच्यान एक 43 वर्स 43 इयर्स पूड तुलान त्या खगोळशास्त्रा विशयी मस्त तांणी ज्ञान जनाक स्कुला वचून की विंगड विंगड प्रोग्राम्स मुखांतर दिता आसाची. मात न्ही आमगेल्या काशी मठाचे आमगेल्या परमपूज्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामींक समीत आनी टॅलिस्कोपा मुखांतर खगोळांतू कशी एक आकाशांतू नक्षत्र राशी कशी आसता कशी विंगडन जाता हें पुरे स्वाम्या समीत हांणी दाखोवन मस्त स्वाम्याक खूश जाला. आनी स्वाम्यानी मस्त हांकां सुधींद्र स्वाम्यानी हांकां आपोवन तांगेला डिस्कशन केला खगोळशास्त्र आनी ज्योतिशा विशयी. तेवेळी आमकां एक भारी खुशी तसले एक व्यक्ती आजी आमकां तुमके एक मार्गदर्शन नावे तुमके एक गायडन्स नावे तुमके एक ताजी एक तिळवळेक दिवच्याक आज आमगे स्टुडियो येवन पावल्याची हांव प्रितीन आमंत्रण करता मुडबिद्रे गांवचे श्री रमेश भट हांकां. नमस्कार. हांव प्रितीन स्वागत करता. तशीच हांणी मुडबिद्रेंत एक महालसा नारायणी देवस्थान म्हणून आसा पेंटांतूची ताजे एक प्रधान अर्चक जावन ताजे आडळित मंडळीची एक प्रमुख जबाबदारी घेवन तांणी ते देवस्थानी चलयता आसाची. ओटोची तांगेल्या PU कॉलेजांत तांणी शिकोवचे प्रिंसिपाल तशीच वैदिक म्हळ्यार देवस्थानांत वैदिक जावन अर्चक जावन तांणी आसाची. सुरवेक भटमाम हांव मस्त विशय सांगल्यात जनाक स्टार्टींग ब्रीफ केलें. सुरवेक जना मना वचपाक कसं म्हळ्यार ॲस्ट्रॉनॉमी एक खगोळशास्त्र म्हणजे तें कसं न्हय म्हूण त्या मना गेल्यार मात्र आमकां मुखार वचचें जाता. तशें खगोळशास्त्र म्हळ्यार कसं न्हय तुमगेलो प्रकार. खगोळशास्त्र म्हळ्यार आकाशारी मस्त नक्षत्र ग्रह सूर्य चंद्र पुरा आसंती आकाशारी कसकसल आसा की ताका आकाश काय म्हणून सांगता ती जेव्हा सेलेस्टियल बॉडीज म्हणून इंग्लिशान सांगता ती हें पुरा स्टडी करची तसलें विज्ञानाची खगोळ विज्ञान जेव्हा इंग्लिशान ॲस्ट्रॉनॉमी म्हणून सांगतात. हें ब्रीफ जावन सांग जाल्यार इतलें सांगू येता. जाल्यार आतां तें करेक्ट कसल म्हणून हांव ताजे स्लायड्स दाखोवन करेक्ट तें विवर्सीत ताजे विशय ॲस्ट्रॉनॉमी म्हळ्यार निजावन कसलें म्हणून. आतां आमी भायर आकाशाक भायर वचून आकाश पळयल्यार आमकां ते एक अर्द गोळशें आतां ह्या स्लायडांत दिसचें म्हण की अर्द गोळशें दिसता. आमी एक व्हड मैदाना वचून जेवो नातले एक घरा टेरेसा वचून जेवो पळयल्यार आकाश म्हळ्यार एक अर्द गोळशें दिसता. निजावन आकाश म्हळ्यार कसलें ना फ्री स्पेस तितलें ओपन तें फुल्ल ओपन जाल्यार आमकां दिसची मात्र तशी. आतां नेक्स्ट स्लायड पळया. आमी आतां
तसली एक डोम असे दिसचे जेव्हा अर्ध गोळ इंग्लिशान हेमिस्फियर म्हणतात ती ताजे वयर पुरा चंद्र की नक्षत्र की ग्रह की पुरा दिसता ती आम्ही बरी दोळ्यान पळोवत जाल्यार जेव्हा टेलिस्कोप घेवन पळोवत जाल्यार ह्या डोमा भितर कसलें की ते आमकां दिसचे जाल्यार ह्या अर्ध गोळ कसलें की ताका आनी एक ताजी मुळाचे भाग वरल्यान अर्ध भूमीचे तोग्गूच्यान आसा आता वयचे अर्ध भाग आमकां दिसता वयचे अर्ध भाग मात्र आमकां दिसचे आता ह्या सगळ्यांची हें केल्यार आमी नेक्स्ट स्लायडा पळया तांतू सगळे गोळ दिसता आता वयले अर्ध भाग आनी तोग्गू सिरवून अशी एक सगळे गोळ जाता ह्या सगळे गोळाक खगोळ म्हण सांगचे फुडली स्लायड फुडली स्लायड पळया ह्या खगोळांतू तुमकां ते एक मदेंत एक अक्ष दिसता ॲक्सिस म्हणटात ताका आमगेले भूमीचे अक्ष खंयचे की तेंची वैरनी तोग्गू प्रोड्यूस केल्यार म्हळ्यार वैरी उत्तर ध्रुव तोग्गू दक्षिण ध्रुव तशीची ह्या उत्तर ध्रुवाचे तेंची ॲक्सिस वयर गेल्यार आमकां हाजे ह्या खगोळाचे उत्तर ध्रुव मेळटा म्हळ्यार भूमीचे ॲक्सिस हाका खगोळाक इंग्लिशान हाका सेलेस्टियल स्पियर म्हणून सांगतात कन्नडान खगोळ म्हणून सांगतात हज्जरीचे पुरा खंयचे आकाश काय आसा पुरा ताका खगोळ काय म्हणून सांगतात इता म्हळ्यार आमकां आकाशार दिसची पुरा ह्या खगोळार आसची नेक्स्ट स्लायड पळया तांतू अशी पुरा कितली की नक्षत्र की ग्रह की पुरा त्या खगोळा वयर अशी दिसतात आमी आकाशार पळयल्यार अशी दिसता हे आता सॅटेलाइट पिक्चर की आहे कसं आहे नाही हें अशी एक इमॅजिनेशन केलें म्हळ्यार आतां आमकां खगोळशास्त्र म्हळ्यार हें पुरा अध्ययन करचें म्हळ्यार खगोळा वयर कस कसलें आसा की तें अध्ययन करचें हेंचें खगोळ विज्ञान इंग्लिशान अंतू कसं म्हणाल तुम्ही अंतू कसं म्हणाल ह्या स्लायडान तू ह्या स्लायडांत हें आतां खगोळाचे एक भाग दिसचे हांगा म्हळ्यार तावळां सगळे गोळ दाखयले ते कसं नक्षत्र पण ह्या पुरा विंगड विंगड नक्षत्र दिसता आसन ती आतां ह्या नक्षत्र पुरा खंयची नक्षत्र म्हणून गुर्तू कोरका जाल्यार त्यात कशी म्हणून हांव मागीर विवर्सिता आतां हांवें खगोळशास्त्र म्हळ्यार कसलें म्हणून सांगिल्लें म्हळ्यार चार स्लायडा प्रकार एक जनरल जावन खगोळशास्त्र म्हणून आमकां एक आयडिया मेळ्ळी आनी एक कसं म्हळ्यार आतां आमकां ज्योतिशांत आमी एक सुर्याक एक ग्रह म्हणून घेताचे जावं चंद्राक हे पुराय पूर्वातुल्यान पश्चिमात सूर्य उदय केन्चे म्हळ्यार आमकां पूर्व म्हणटाचे अस्त खंयचे म्हणून सांगल्यार पश्चिम म्हणटाचे पूर्वातुल्यान पश्चिमा वचचें आमकां दिसता बदल जावन तांगेले चलन पूर्वातुल्यान पश्चिम की कशी म्हण आमकां प्रत्येक पूर्व देखून पश्चिमा गेलेले म्हणजे दिसता आतां नेक्स्ट स्लायड पळया आमगेली भूमी हाजी नेक्स्ट स्लायड आमगेली भूमी अशी आसा आमी म्हळ्यार आमकां भूमी वयरी आशिल्ल्यान कशी भूमी गोळाकार असं म्हणून कळना स्पेस गेल्यार भूमी अशी दिसता ही भूमी आमगेले हे भूमी म्हणून कसं आमी सांगतात ते पश्चिमा देखून पूर्वाक घुंवत आसता म्हळ्यार एक राउंड येवच्याक म्हळ्यार अक्षारी एक राउंड येवच्याक 24 गंटे जेव्हा एक दिवस जेवका पुरा जनाक गोत असते त्या पश्चिमा देखून पूर्वाक भूमी घुंवची निमित्ती ह्या भूमीचे सुत्तशे ते तावळावन दाखयलेलें खगोळ म्हणटात न्हू त्या खगोळ जेव्हा सेलेस्टियल स्पियर ते आमकां पूर्वा देखून पश्चिमा गेले म्हणजे दिसता निजावन भूमी पश्चिमा देखून पूर्वा वचचे आमकां दिसचे तें उपराट म्हळ्यार आमी आतां एक ट्रेनार बसल्यार आतां खंय एक रेल्वे स्टेशनार जेवो दोनी ट्रेन राबला म्हण गेले आतां सडन आमी न्हिदकान उठयतना आमी आतां आमी ते आमगेले ट्रेन मुखार वता की मागशी वता की आमकां गोत ना म्हण गेले आमी नुता बसून आसल्यार एक लागीचे ट्रॅकाक रेल्वे ट्रॅकाक एक ट्रेन आमगेले येद्रा देखून ऑपोजीट डायरेक्शनार आयले म्हण गेले तें ट्रेन मागशी वतना आमकां आमगेलें ट्रेन मुखार गेलें म्हण दिसता आतां तें ट्रेन राबली म्हण जाल्यार आमगेलें ट्रेन मुखार वतना म्हळ्यार आयिल्ली ट्रेन राबली म्हण जाल्यार आमगेली ट्रेन मुखार वता की ना म्हण आमकां कळना जाल्यार तें ट्रेन मागशी गेल्या म्हण आमकां दिसता जावन आमगेली ट्रेन मुखार हाका रिलेटिव्ह मोशन म्हणटात कन्नडान सापेक्ष चलनी म्हणून तशीच खंयचेय हज्जे आमी मुखार वतना लागीं आशिल्लें मागशी गेल्या म्हण दिसचें तशीच हें पश्चिमा देखून पूर्वाक भूमी घुंवतना हे सगळ्यांची खगोळ पूर्वा देखून पश्चिमाक घुंवता आमकां दिसची तें हें एपॅरंट मोशन म्हणटात म्हळ्यार दिसची मात्र त्यातनं कसं जाता म्हळ्यार त्या खगोळार आशिल्लें प्रत्येक नक्षत्र की ग्रह की सूर्य की चंद्र की पुरा पूर्वा देखून पश्चिमा गेला म्हणजे आमकां दिसता
निजावन पूरा पूर्वा तकून पश्चिमाक वतना मध्यंतू पूर्व आसिल पश्चिमा वता थंय उत्तर दिक्कान दक्षिण दिक्कान आशिल्ले विंगड नमुन्यार घुंवता नेक्स्ट हें पळया नेक्स्ट स्लायड पळया हां आतां हें खगोळ निजावन आमी आसचे हाजे भितरी आमगेले भूमी आसचे हाजे भितरी फुल्ल आमगेले भूमी कवर करून आसा आतां भूमी घुंवतना हें सगळें खगोळ पूर्वा देखून पश्चिमाक घुंवल्या म्हणके आमकां दिसता तांतू एक हाजे एक्सीस म्हण हांव थोडे दाखयलें ताजे एक्सिसाचे तुदयेरी म्हळ्यार उत्तर तुदयेरी आसचे नक्षत्र तें पोल स्टार जे ध्रुव नक्षत्र म्हणटात ते ध्रुव नक्षत्र ह्या खगोळ घुंवतना ते ध्रुव नक्षत्र घुंवना ते थंय आसता बाकी पुरा नक्षत्र आमी उत्तर दिक्का तोंड केल्यार नेक्स्ट स्लायड पळया अशी उत्तर दिक्का तोंड केल्यार अशी नक्षत्र दिसता आमी भायर वचून रात्री उत्तर दिक्का तोंड केल्यार अशी नक्षत्र आसता तेन्ना थंय मदेंत दिसचें नक्षत्र ध्रुव नक्षत्र बाकी नक्षत्र पुरा ताजे सुत्तू काडल्या म्हणके दिसता आमकां आमी म्हळ्यार एका पेटांनी ते एक रावंड येवका जाल्यार 24 घंटे वचूंक हय स्लो भारी स्लो जावन जेवचें जाल्यार आमी पळयल्यार कळटा तांचो ध्रुव नक्षत्र मात्र मूव जायना बाकी पुरा मूव जाता तशी हें पूर्वा देखून पश्चिमा वचचें म्हळ्यार पूर्वा आशिल्लें नक्षत्र ग्रह पुरा पश्चिमा वता जाल्यार उत्तर आशिल्लें ध्रुव नक्षत्र थंय आसता मागीर तें ध्रुव नक्षत्र सुत्त आशिल्लें नक्षत्र पुरा थंय घुंवता जाल्यार तांचो घुंवत म्हळ्यार तोग्ग आशिल्लें नक्षत्र सेट्ट जाता वयर आशिल्लें ताजे वयल्यान ताजे सुत्त घुंवत आसता ध्रुव नक्षत्र मात्र 24 गंटे वर्साचे 365 दिवस थंय आसता त्याच स्पॉटार ताजे खातीर ताका ध्रुव म्हणून नांव पोल स्टार म्हण इंग्लिशांत म्हणटात नेक्स्ट तशें हें चलना विशय वय आतां हें हांव एपॅरंट मोशन जेव्हा कन्नडान सांग जाल्यार तोरिके चलन निजावन न्ही आतां निजावन कशी म्हण पळया आतां ताका ह्या स्लायडान पळयल्यार हांगतू मदेंत सूर्य आसा वय ताजे सुत्तू 8 ग्रह आसात वय हे 8 ग्रह सूर्याल सुत्तू घुंवत आसात विंगड स्पिडार घुंवत आसात आतां आमकां आकाशार दिसचें म्हण की पुरा पूर्वा देखून पश्चिमा वचचें न्ही वय तांतू कसो म्हळ्यार विंगड आतां लागीं आशिल्लें बुध ग्रह ते भारी फास्ट घुंवता ताका सूर्याल सुत्तू एक सुत्त येवच्याक 86 दीस पुरो ताजे भायर शुक्र ग्रह 225 दीस जावका एक रावंड सूर्याल काडून आमगेले भूमीक 365 अशीची विंगड ग्रह विंगड जावका गुरु ग्रहाक 12 वर्स जावका शनी ग्रह 29 वर्स जावका अशें पुरा विंगड हाजेर ते घुंवत आसता पुरा खंयचेय नुतर हब्बांनी पुरा घुंवत आसता ताजे एक्सिसांतूय घुंवत आसता सूर्याल सुत्तूय घुंवत आसता हें निजावन आसचें चलन मात्र आमकां भुमीन तूं राबून आकाश पळयतना खगोळ पळयतना हें कसलेंय चलन कळना आमकां दिसचें विंगड नमुनो नेक्स्ट स्लायड पळया निजावन कशी जाता म्हळ्यार अशी मदेंत सूर्य आसता आमगेले सौरमंडलांत ताजे सुत्तू बाकी ग्रह घुंवचे म्हण की आमगेले भूमी घुंवता हांगा सायडाक एक दाखयलें तें भूमी तांतू अर्द म्हळ्यार सूर्याल ते कडेन आसच्यान उजवाड पडला सूर्यान वत पडला ते कडच्यान काळो ही भूमी थंय आतां एक दीर्घ वृत्त दाखयला म्हळ्यार भूमी जेवो विंगड कसलेय ग्रह सूर्याल सुत्तू घुंवचे परफेक्ट सर्कल न्ही वृत्ता कशी चिके दीर्घ वृत्त ते इंग्लिशान एलिप्टीक ऑर्बिट म्हणटात अशी एलिप्टीक ऑर्बिटारी घुंवत आसता सूर्याल सुत्तू एक रावंड काडच्याक भूमीक 365 काल दीस जावका जाल्यार हें कसलें आमकां आकाशार दिसना आकाशार दिसचें आमकां विंगडाची आकाशार कशें दिसता म्हळ्यार आमी भूमी दाखोवन पळोवचे निमित्ती सूर्योची भूमील सुत्ता येयला म्हणके दिसता आमकां पूर्वा दाखोवन पश्चिमाक सदनची सूर्य जेवो विंगड नक्षत्र जेवो वच्चे दिसचें तें भूमी ताजे एक्सिसांत म्हळ्यार ताजे अक्षांत एक रावंड येतना दिसचें तें म्हळ्यार एक दिसा 24 घंट्यार दिसचें तें जाल्यार हें एक वर्सांत भूमी एक रावंड येतना तेन्ना दिसचें विंगडाची नेक्स्ट स्लायड नेक्स्ट पळया हांगात हें खगोळ मदेंतू भूमी एक मिनट तुम्ही जावं हे करूया वीक्षकांक एक उडगास करता कसं म्हणा ಸ್ವಲ್ಪ आमी स्लाइड्स दाखोवन तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ रेस्ट ಸ್ವಲ್ಪ स्लाइड्स दाखोवन आमी ताजे सर एक्सप्लेनेशन करताची
तुमकां सगळे प्रोग्राम जातरे म्हळ्यार प्रोग्राम म्हळ्यार स्लायड्स ताजेर एक्सप्लेनेशन पुराय जातरे ह्या विशयान कसले डाउट्स अशें म्हणल्यार आयच्या प्रोग्रामाक तुमी निमू येता इंगडा फलबाग ताजे पर्सनल डाउट्स ह्या प्रोग्रामांत आसना तशें फोन करतले ना ते एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ हें एक एक्सप्लेनेशन जावचें थंय कंप्लीट ताजे खगोळ ज्योतिशा कसो संबंध ह्या स्लायड्स पुरो दाखोवन एक पाटी कंप्लीट जातरी भटमामान म्हळ्यार रमेश भटमामान सांगील तसले विशयान तो कसलेय तुमकां क्वेश्चन आन्सर डाउट्स आसा म्हणल्यार मागीर खंडीत तुमी कॉल कोर येता तशें सांगायचें अथंतु मदेंतु भूमी असता म्हळ्यार खगोळांतू आमी पळयतना सूर्योची ह्या खगोळारी भूमीची सुत्तू काळ्या म्हणून आमकां दिसता एक वर्साक एक रावंड येता खगोळारी त्या स्लायड पळय हेंचे स्लायड हंतत आमकां दोन सर्कल दिसतात दोन वृत्त दिसतात एक काळें आनी एक तांबडी दिसता त्या तांबडी सर्कल सुर्यान आमकां खगोळारी एक रावंड आयला म्हणून दिसची एक वर्साक ताका क्रांती वृत्त म्हणटात ती इंग्लिशान इक्लिप्टीक म्हणून म्हणटात आनी एक रावंड तें हें समभाजक वृत्त म्हळ्यार इक्वेटर म्हणून इंग्लिशान सांगतात हें अशी आमकां चलन दिसचें तशें आनी दोनीच्या आमी ज्योतिश्यान तो राशी जावं एक राशी चक्र म्हणून शब्द आयकल्याची मस्जान राशी म्हणून पुरजन आयकल्याची 12 राशी आसा म्हणून आनी खगोळा एक गणिता प्रकार राशी चक्र म्हणून आसा म्हणून हें राशी आनी राशी चक्र म्हळ्यार कसा नाही राशी आणि राशी चक्र उद्दा जेवकाला पिवता आता राशी आणि राशी चक्र कसा म्हणारी आता मैं एक एक्लिप्टिक म्हणून दाखयला ना सूर्यान वच्चे म्हणके दिसचे एक वृत्त क्रांती वृत्त म्हणतात तक पॅरलल जावन एक बेल्ट 18 डिग्री वाईड म्हळ्यार रुंद 18 डिग्री रुंद एक फुल बेल्ट म्हळ्यार 360 डिग्री ताका राशी चक्र म्हणचे आता नेक्स्ट स्लाइड आम पळया नेक्स्ट स्लाइड आता हें तावळा दोन्ही वृत्त दाखयला ना त्या दोन्ही वृत्ता मध्ये एक अँगल आशिल्लें काळें एक तांबड्यान दाखयलें ते अँगल 23 डिग्री त्या इत्याक म्हळ्यार आमगेली भूमी अंतत स्ट्रेट दाखयला ताजे ॲक्सिस स्ट्रेट दाखयला जाल्यार ते स्ट्रेट ना 23 डिग्री वालोवन आसा ते ॲक्सिस जेव्हा आमगेली भूमीची अक्षी 23 डिग्री वालोवन आशिल्ली न्ही ते एक्लिप्टिक आनी इक्वेटर म्हळ्यार क्रांती वृत्त आनी समभाजक वृत्त 23 डिग्री आसा ताजे मध्येचे अँगल आनी त्या 23 डिग्री अँगलांतूची हें आकाशारी जेव्हा खगोळारी आमगेलें राशी चक्र आसता म्हळ्यार राशी चक्र परफेक्ट हक्क पॅरलल ना ते इक्वेटराक जो समभाजक वृत्ताक पॅरलल ना 23 डिग्री वालोवन आसता त्या आकाशार तशें आमची वर वता नेक्स्ट स्लाइड पळया हें आतां राशी चक्र हें अशी एक रावंड म्हळ्यार तांतू एक तांबडी वृत्त दिसचें ते क्रांती वृत्त म्हळ्यार सुर्यान खगोळार वृत्त ताका पॅरलल जावन अशी 18 डिग्री रुंदायेचे एक बेल्ट रावंड बेल्ट म्हळ्यार 180 डिग्री एक रावंड म्हळ्यार ते तुमकां पुरो जाणांक गोत्त आसा त्या 180 डिग्री बेल्ट 12 इक्वल पार्ट्स केला 12 इक्वल पार्ट्स तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार 360 भागिसू 12 म्हळ्यार 30 डिग्री येता एकक राशी या राशी चक्राची एकक राशी म्हळ्यार या बेल्टांत 30 डिग्री दीग आनी त्या बेल्टाचे रूल 18 डिग्री आमगेल्या या खगोळारी ते एकक एरिया 30 डिग्री दीग आनी 18 डिग्री वाईड आशिल्ली खंयची एरिया आसा ताका एक राशी म्हणचे हांतू सुरवेची राशी मेष राशी तशीची वृषभ मिथुन तशी एकक राशी जावन लास्ट मीन राशी येता हंगत ह्या स्लाइडांतू वयर एक पिसस म्हणून पळय पिसस म्हळ्यार इंग्लिशान हें मीन राशीक पिसस म्हणचे त्या लास्ट राशी थंयक राशी चक्र एंड जाता ताजे लेफ्ट सायडाक दावे बरयेन ते सूर्य जाता
सुरवेचे एरीस म्हळ्यार मेष राशी दोनीची टवरस थंय टवरस म्हणून बरयलें वय दिसता आसता वय तशीची मागीर एक राशी येता लियो म्हणून बरयलें दिसता आसता लियो म्हळ्यार सिंह राशी तशी अशी आनी सेजिटेरियस म्हळ्यार ही धनु राशी तांतूं ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲ್ಲ मागशीच्यान आसता वय ತಂತತ್ ಫುಲ್ ಕಸ म्हणल्यार ರೌಂಡ್ ರಾಶಿ ಚಕ್ರ ತಂತ अशी प्रत्येक राशी 30 डिग्रीची तक्का राशी म्हणून आमी कन्नडान सांगचे इंग्लिशान हक्का हे राशी चक्राक जोडियाक म्हणटात आनी ते प्रत्येक राशीक कॉन्स्टिलेशन म्हणून इंग्लिशान सांगचे हे जोडियाकांत आशिल्ले कॉन्स्टिलेशनाक जोडियाकल कॉन्स्टिलेशन म्हणटात इंग्लिशान ताका एरीस टवरस आनी म्हणून इंग्लिशान नांव आमगेल्यान मेष वृषभ म्हणून अशी नांव आसा ओके आनीक वापस हांव आत्तां कोण पळयता आसता लायव्ह तांगेले वापस सांगता फोन करूं का तुमगे इमिडियेट कसले स्लायड येता कसले डाउट्स येता इमिडियेट निमगुया म्हणून जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ होल्ड करायची कसले तुमी बरोवन घे जावं जाल्यार कसं क्वेश्चन निमगू येता म्हणून सांगून हें पूर आमगेले एक पाटी स्लायड्स एक पाटी कंप्लीट जावं स्लायड्स कंप्लीट जातरी तुमकां आयची प्रोग्रामा विशयी कसले डाउट्स आसल्यार निमगू येता ना म्हणजे जाल्यार प्रोग्राम दत्तर जाल्यार तुमी कमेंट सेक्शनाक घाल म्हणजे जाल्यार मागीर हांव बट मामा निमून ते कसं आन्सर दिवं ते दिवस दिता ते तशी कोरेत तुमी फोन करतना ಸ್ವಲ್ಪ पेशन्स देखून दवरायची त्यामुळे एक पाटीक स्लायड्स एक पाटी कंप्लीट जावच्यो खातीर मात दिता म्हळ्यार आमगेली एक प्रोग्राम आहा तूं कंप्लीट ते एक स्लायड्साचें एक्सप्लेनेशन कोरका म्हणून आमी लेखला ते एक जावका जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ तुमी कॉलर्सान सहकार आमगेलो दिवका जाता तशी नेक्स्ट बट माम आतां तुमी ज्योतिष्यांतू एक सूर्य आतां उदाहरण एक प्रति महिन्यात एक संक्रमण म्हणून येता संक्रमण आतां एक राशीन तो एक सूर्य आसा आनी अनेक राशी वता तशी बदलत्या राशी वच्चे ज्योतिषांत आमकां कुंडलीन तूं दिसता तशी खगोळशास्त्रा प्रकार एक राशींतून अनेक राशी वच्ची कसा नाही म्हणून सूर्यान म्हळ्यार तुमी सूर्याल सुत्तू बाकी ग्रह गुंचे म्हणले तशें राशी कशी त्या बदलावण जाता तेंचे हांव तावळ सांगला म्हण की आमकां आकाशार दिश्टी विंगड निजावन चलन विंगड आतां तें कशें म्हण सांगता आतां हांवें राशी चक्र कशें म्हण दाखयलें आतां हांव दाखयलें राशी चक्र आकाशार कशें आसा म्हूण तेंची आमी आतां पेपरार बरयतना म्हळ्यार पंचांगार शापुरो जेवो ज्योतिशांत कुंडली बरयतात तें बरयतना आमी बरोवचें विंगड नमुने चौक जावन नेक्स्ट स्लायड पळया नेक्स्ट स्लायडान तूं आजी नेक्स्ट स्लायड निजावन अश्यस राशी चक्र अंतत विंगड विंगड शेप पुरा दाखयला म्हळ्यार मेष राशी वृषभ राशी अशी हक्क पुरा विंगड विंगड शेप इमॅजिन करतात हातूंत दाखयला म्हणजे निजावन आकाशार अशी पुरा प्राण्याल आकारांनी ना ह्या पुरा इमॅजिनेशन म्हळ्यार ऊही करची कशी म्हळ्यार ह्या नक्षत्र पुरा भारी दूर आसा दूर म्हळ्यार ताका किलोमीटर लॅक करूं जायना लायट इयर्सार लॅक करचे ज्योतिर्वर्ष म्हणून कन्नडान सांगतात तितली दूर आशिल्ली निमिती निजावन नक्षत्राचे चलन जेव्हा मोशन आमकां कळयना ह्या खगोळा वयर ते आमकां फिक्सड पॉयंट्स जावन आसता म्हळ्यार खगोळा वयरी एक पॉयंट दाखोवन आनी एक पॉयंट नक्षत्र खंयचेय मूव जाय जाल्यार ग्रह मूव जातात ग्रह एक राशी दाखोवन आनी एक राशी मूव जातात ताका कारण कशें म्हळ्यार ग्रह आमकां मस्त लागीं आसा आमगेले सोलार सिस्टमान तो ग्रह आसात सूर्याल सुतुगून नक्षत्र पुरा मस्त दूर आसात तशें हांव न्हू ह्या खगोळार पुरा फिक्सड पॉयंट्स दिसचे निमिती त्या फिक्सड पॉयंट्स पुरा रंगोली केल्या म्हणके विंगड विंगड आकार त्या पॉयंट्स पुरा जॉयन करून आमी विंगड विंगड आकार इमॅजिन करून हें पुरा शेप आलोचन करचें त्या शेपा प्रकार कशें आसता म्हण हांव मागीर लास्टाक दाखयता हंतत विंगड विंगड राशीचे शेप कसो म्हण दाखयला तशी रावंड बेल्टान मात्र आमी हे कागदार बरयतना ज्योतिशाक जेवो नातल्या पंचांगाक जेवो हें कन्विनियंट जायना 12 राशी बरोवचें जायना अशें रावंडान ताजे खातीर ते फ्लॅट करून हांव कशें म्हणून नेक्स्ट स्लायडार दाखयता अशी आमी कागदार जेवो खंयच्या पंचांगार जेवो खंयच्या कुंडली बरयतात हें कुंडली म्हण हांगा कसलें बरयलें नास की हें फुल्ल सायंटिफीक म्हळ्यार आकाशार कसलें नास की ते रावंड बेल्ट बरोवच्या कन्विनियंट जावचें अशी फ्लॅट करून बरोवचें हांतू बरयला म्हणकेची मेष वृषभ मिथुन कर्काटक सगळं 12 राशी अशी रावंड जावन एक बेल्ट हांतू येता आतां हांतू एक राशी दाखोवन आनी एक राशीक सूर्यान कशी वच्चे म्हणून आतां एक्सप्लेनेशन दिता सूर्यान एक राशी दाखोवन आनी एक राशी वच्चे दिसाक संक्रमण म्हणून सांगचे आतां मेष संक्रमण म्हणून सांगले मेष संक्रमण जाली सदां सूर्य मेष राशीक वता
मागीर एक म्हयनो थंय आसता एक म्हयनो एक राशी सूर्यान आसची कसला म्हळ्यार भूमी सूर्याल सुत्तू काडच्याक 365 दीस जावका म्हळ्यार खगोळ आनी सूर्यान एक रावंड येवच्याक 365 दीस जावका म्हळ्यार वर्साक 365 दिसांत 360 डिग्री म्हळ्यार साधारण दिसा 1 डिग्री दिसा 1 डिग्री म्हळ्यार एक महिना 30 डिग्री जाली तशी हे 12 म्हयने आसचे आनी 12 राश आसचे तशी सूर्य एक म्हयने 30 डिग्रींत 30 दीस म्हळ्यार साधारण एक म्हयनो एक राशींत आसता तशी ते एक म्हयनो जाले दिसा आनी एक राशी वतना संक्रमण चेंज जाता म्हळ्यार मेष संक्रमण जाले दिसा मेष राशी येता थंय एक म्हयनो आसता हिरदूस वापस वृषभ संक्रमण येता तशी नेक्स्ट आनी एक राशी वता आतां पयरी धनु संक्रमण जालें पयली शनिवार धनु संक्रमण जाली सदां धनु राशीक सूर्य आयला आतां धनु राशींत सूर्य आसा हे सूर्यान एक राशी दाखोवन एक राशी खगोळार वच्च्या कारण हे म्हळ्यार एक रावंड एक वर्सा येता तेंचे आमी 12 विभाग केलेले तातूंत एक विभाग दाखोवन एक विभाग वच्ची नॅचरल हे हंतू खगोळ हंतू जाल्यार निजावन कशी निजावन सूर्य एक राशी दाखोवन एक राशी वच्चेना निजावन सूर्य हे आमगेले सौरव्यूहा मदेंत आसता आमगेली भूमी ताजी सुत्तू काडटा आमी नेक्स्ट स्लायडाक पळोवया तेन्ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिवचें जाता मदेन तो सूर्य आसता ताजे सुत्तू भूमी घुंवता मागीर हें आमगेलें राशी चक्र कसलें सामतावळ सांगला म्हणके अंतत राशी चक्र भायल्यान दिसता आसा मदेन तो सूर्य आसा थंय मदेन तो ब्रायट दिसचो सूर्य ताजे सुत्ते एक रावंड केल्लें आसा त्या रावंड म्हळ्यार भूमीन सूर्याल सुत्ते येवची रावंड तंतत तुमकां बरयलें दिसता जाल्यार पळयात थंय तोग्गु जनवरी म्हण एक बरयलेलें दिसता ते जनवरी म्हण बरयलेल्या जाग्यार भूमी आस म्हण जाल्यार आतां डिसेंबर जाल्यार एक इमॅजिन करात जनवरी म्हण बरयलेल्या जाग्यार भूमी आस म्हण जाल्यार आमी सूर्याल तेकड पळयतना ताची मागशीची राशी आमकां दिसता म्हळ्यार सूर्य त्या राशींत आसा म्हण आमकां आकाशार दिसता थंय वयर सेजिटेरियस म्हण बरयला सेजिटेरियस म्हळ्यार धनुराशी आतां सूर्य धनुराशींत आसा म्हळ्यार आमगेली भूमी साधारण त्या पोजिशनार आसा जनवरी म्हण बरयलेले पोजिशनार इता म्हळ्यार जनवरी 14 ताई म्हळ्यार जनवरी 14 मकर संक्रमण जाली साधारण सूर्य मकर राशी वता आतां पयली शनिवार हाका धनु राशी कायलो सूर्य पर मकर संक्रमण वेळार थंय धनु राशींत तो आसता तशें हांव डिसेंबर जनवरींत डिसेंबरात थोडे दीस आनी जनवरी थोडे दीस धनु राशींत आसता ते आतां तुमकां हे स्लायड पळयल्यार कळूंक पुरो आतां धनु राशी कसला सूर्य आसा म्हळ्यार निजावन सूर्य थंय मध्यंत आसता सूर्य एक राशी दाखोवन एक राशी वच्चना भूमी वच्चे भूमी त्या पोजिशन आयली सदाना जनवरी म्हण बरयलेल्या पोजिशनाचे हेकड तेकड म्हळ्यार 30 डिग्री तितल्यांत आयली सदाना आमकां धनु राशींत सूर्य आसला म्हणजे दिसता नेक्स्ट भूमी चिके मुखार गेली सदाना थंय दाखोवन सूर्य मकर राशी गेल्या म्हणून दिसता सूर्य थंय आसता तें करेक्ट कळका जाल्यार आतां ताजे पशी तेची रावंडान चिके वयर गेल्यार थंय भूमी आनी एक दाखयलेलो आसा थंय दाखोवन पळयतना थंय मे म्हणून बरोवन आसा थंय दाखोवन सूर्याल तेकड पळयतना अशें एरीस म्हण दिसता ताजे ऑपोजीट एरीस म्हळ्यार मेष राशी म्हळ्यार त्या जाग्यार भूमी आसतना मेष राशीर सूर्य आसला म्हणून दिसता सूर्य खंय वच्चे न्ही थंय आसा अशी एक राशी दाखोवन आनी एक राशी सूर्यान वच्ची म्हळ्यार आमकां खगोळार दिसची मात्र निजावन आमगेले भूमी सूर्याल सुत्तू काडची तशी वैज्ञानीक जावन सूर्य भूमीले मोशन अशी आमगेले सौरव्यूहा भितर सूर्य हेकड तेकड वच्चना जाल्यार सगळो सूर्य हे सगळ्यांचे सौरव्यूह घेवन मुखार वता सूर्य नुतर बरी सूर्य तागे लक्षांत इगूंत आसा सूर्य भारी स्पीडार मुखार वता नेक्स्ट तशी आता तुम्ही नक्षत्राविषयी सांगल्यात भूमी म्हणताना ते 27 नक्षत्र म्हणून आमगेले ज्योत आता तुम्ही 12 चक्र राशी त्या प्रदा केल्या नक्षत्रा प्रकार आमगेला ज्योतिषा प्रकार 27 नक्षत्र अश्विनी आदी रेवती पर्यंत म्हळ्यार रेवती थंय अश्विनी भरणी कृतिका आनी रेवती थंय 27 नक्षत्र आसा म्हूण ज्योतिशा सांगताचे जाल्यार खगोळशास्त्रांत एक आमी तुमी दाखयलेल्या स्लायड्सांत पळयतना 1000 गटल्यान नक्षत्र दिसता
ತಂದು 27 ನಕ್ಷತ್ರ ಸೊದುಜ್ ಕशी एक 27 ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ दिली कसं लायक ज्योतिषांत वय आता ते 27 नक्षत्र कसं लायक आणि ते आकाशार खंय असतं ते आता एक्सप्लेनेशन दिता आता हे 12 राशी कसं लायक केलेलं म्हणून तुमका अंदाज जावन आसा पुरो इता म्हळ्यार सूर्याले खगोळारी चलन कोळची कतीर एक महिन्यांतू एक राशींतू सूर्यान आसची कतीर 12 राशी म्हणून केलेलं तेंची आता निजावन भूमी सुत्तू घुंची आकाश काय म्हळ्यार एकच चंद्रू आता चंद्राला मोशन पळय नेक्स्ट स्लाइड हांतू चंद्रू निजावन भूमी सुत्तू घुंता विंगड खंचे नक्षत्र जेव ग्रह जेव खंचे भूमी सुत्तू घुंना आजी पुढली कशी पुढली स्लाइड हा अंतू चंद्रू अशी दीर्घ वृत्ताकारारी भूमी सुत्तू घुंता मागिरी सूर्य भूमी सुत्तू एक रೌಂಡ್ येवचाक 27 वरे दिन दिसू करेक्ट सांगचे जाल्यार 27.3 डेज एक रೌಂಡ್ येता साधारण 27 वरे दिसाळी तशी चंद्राले पोझिशन खगोळार जेव्हा आकाशार कोळची कतीर ते 27 वरे म्हणून करची कष्ट ताजे खातीर 27 नक्षत्र म्हणून घेतले हे 27 नक्षत्र कसल कतीर म्हणारी चंद्राले ते दीस चंद्राल पोझिशन कशी चेंज जाता म्हणून ताजे खातीर ताका नित्य नक्षत्र म्हणतात म्हळ्यार चंद्र खंयचे नक्षत्रार आसता की ते दुसचे नित्य नक्षत्र ते नित्य नक्षत्र 27 केलें कसं लायक म्हळ्यार चंद्राक भूमील सुत्तू काडच्याक सुमार 27 दीस जावक त्या चंद्राल पोझिशन कोळची खातीर त्या कन्विनियंट जावचे खातीर कसं केला म्हळ्यार ताव वेळा हांव सांगिल राशी चक्र म्हळ्यार ते बेल्ट कसं राऊंड बेल्ट तेंची बेल्ट 27 भाग केला तेंची 27 नक्षत्र तशी 27 नक्षत्र म्हळ्यार विंगड खंयचेय नाही ते राशी चक्र 12 जेव्हा 12 राशी खंयचे आसकी तेंची 12 राशीचे ते जोडियाक जेव्हा राशी चक्र तेंची 27 भाग केल्यार तांचो एक भाग एक नक्षत्र त्या कशी म्हणत नेक्स्ट स्लाइडान पळय हंतू पळयल्यार कळता मध्यम पुरा मेष वृषभ सकट राशी दाखयला ताजी भायली सर्कलांत 27 नक्षत्र आसा तुम्ही थंय राईट साइड पळयल्यार कळता मेष म्हणून इंग्लिशान बरोवन आसा ताजी लागगी अश्विनी भरणी कृतिका म्हणून बरयलेलें आसा म्हळ्यार हे एक राशी म्हळ्यार 30 डिग्री तावळ सांगल्या म्हणजे एक नक्षत्र म्हळ्यार 360 डिग्री भागिसू 27 म्हळ्यार साधारण 13 डिग्री जाता जेव्हा करेक्ट सांगचे जाल्यार 13 डिग्री आनी 20 मिनिट एक डिग्रीक 60 मिनिट अशी एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनिट त्या मेष राशीचे 30 डिग्रींतू सुरवेचे 13 डिग्री अश्विनी नक्षत्र मागी वयले 13 डिग्री भरणी नक्षत्र मागी वयले मागीर थोडे व्हरता म्हळ्यार तागे अश्विनी भरणी जावन कृतिका नक्षत्राचे काल भाग मात्र व्हरता म्हळ्यार ते 13 डिग्रींत काल भाग मात्र व्हरता तशी एक राशींत 2 काल नक्षत्र येता हे येवच्या कारण हे पाद म्हणतना आमी 9 पाद म्हणून दवरत ಒಟ್ಟು 9 12 108 जाता ताजे खातीर ते अशी कालो भाग येवचे खातीर ताका एक चरण जेव्हा पाद म्हणून केला ह्या बरा कॅल्क्युलेशन कन्विनियंट जावचे खातीर केल्याने एक नक्षत्र 4 पाद म्हणून केला तशी जावन हे 27 नक्षत्र कसं म्हळ्यार हे इंडिव्हिज्युअल नक्षत्र नाही त्या राशी चक्राचे एक रिजन आका ते नक्षत्र म्हणून नाव दिलें ते आकाशार कशें पळोवचें म्हण हांव मागीर सांगता आतां हंतू हे पंचांगाक जेव्हा ज्योतिषाक जेव्हा ते 27 नक्षत्र कसा उपयोग करता ती ते इंडिव्हिज्युअल नक्षत्र नाही या राशी चक्राचे 27 भाग तशी आता अश्विनी म्हण आशिल्ले ते 13 डिग्री रिजनांत चंद्रान आसल्यार त्या दिसाचे नित्य नक्षत्र अश्विनी जाता जेव्हा अश्विनी नक्षत्रांत चंद्रान आशिल्ले तवळी एक चरडान जन्म आयल्यार त्या चरडाल जन्म नक्षत्र ते जाता अशें आसचें आता तुम्ही प्रति महिन्याच विषय सांगलाय आता सूर्य संक्रमण म्हणता ना एक महिना एक आता चंद्र आलाय 27 दिवस म्हणून सांगलाय अनेक येत कसं म्हणा 6 महिना एक पटी येवत जाल्यार अयन एक उत्तरायण आमी दक्षिणायण म्हणताचे या उत्तरायण आणि दक्षिणायण कशी जावचे खगोळा प्रकार उत्तरायण आणि दक्षिणायन नेक्स्ट स्लाइड पळय आता तावळी नक्षत्र 27 दाखयलेले ते अशीची कुंडलीर बरोवन पास दाखयला कसला म्हळ्यार थंय एक राशी अश्विनी तांतू
2 नक्षत्र कशें आसा म्हणून ताजें एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट हेंची कन्नडार बरयलेलें एक दाखयत नेक्स्ट स्लायडान तूं इंग्लीश कळना नासलेल्यांक कन्नडारी अशी पळयत तितल्यांची त्या विंगड एक्सप्लेनेशन दिवचें गरजेना नेक्स्ट पळय आतां तावळ हांव सांगल्या म्हणके आमगेल भूमी अशी 23 डिग्री वालोवन आसा स्ट्रेट ना अशी 23 डिग्री वालवणूची सूर्याल सुत्त काढतात तशें आमकां मध्यंत दिशे सूर्य अशी वालवणूची सूर्याल सुत्त काडचे निमित्ती कसं जाता म्हळ्यार 6 महिने भूमीचे उत्तर भाग सूर्याल तेकड तोंड करून आसता मागीर 6 महिने दक्षिण भाग तोंड करून आसता अशी जावन आमकां भूमी दाखोवन पळयतना 6 महिने सूर्य उत्तरात कडेन गेल्या म्हणून दिसता 6 महिने सूर्य दक्षिणात कडेन गेल्या म्हणून दिसता निजावन सूर्याल मोशन न्हय ते सूर्य ताजे इतल्याक आसता भूमी ताजी सुत्त काडतना अशी 23 डिग्री वालवणू काडचे निमित्ती 6 महिने उत्तर हें ताका फेस जावन आसता 6 महिने दक्षिण भाग फेस जावन आसता हाजे निमित्त आमकां हें वैशाखू शियां दिसू पावसाळी अशी पुरा ऋतुमान चेंज जावच्या कारण हें आतां भूमी सरत आशिल्ली जाल्यार आमकां केन्ना एका नमुने हवा आसता म्हळ्यार हें पुरा आशिल्ले निमित्त आमकां कन्विनियंट आतां तुका सांगल्यार 6 महिने उत्तरायण 6 महिने दक्षिणायन हेमें उत्तरायण आनी दक्षिणायन हांव तावळ सांगल्या म्हणके भूमीचे एक्सिसाचे कितले एंगल्स कित्याक होंदून आसा आनी ते एक्सिसय मूव जाता ताकाय चलन आसा त्या चलने निमित्ती हें उत्तरायण सूर्य जावचे दिसू फुडें मकर संक्रांती हिरदूस जाताले आत्तां त्या एक्सिस चेंज जालेले निमित्ती मकर संक्रांती हिरदूस म्हळ्यार जनवरी 15 जाता डिसेंबर 21 तशी चेंज जाला ओके आनीक म्हळ्यार पक्कने तुमगेले क्वेश्चन फोन करून निंबूचे ना तुम्ही कमेंट कोरेत फेसबुक यूट्यूब कमेंट करून क्वेश्चन घालायची प्रोग्राम इन बिटवीन 7 दीस म्हणजे तुमगेले क्वेश्चन हांव खंडीत कमेंटा केला तसले क्वेश्चन लायव्हान तुमची निंबूच्याक प्रयत्न करता तशी कसले डाउट्स आसा म्हणजे फोन करच्याक मेळनातल्यार अवकाश तुमी आतां कमेंट घालून सोडयता तशें मुखारचे आतां एक ज्योतिशांत आमकां तुमी आतां इतली ग्रह पुरा सांगतना राहू आनी केतू म्हणाले एक ज्योतिशांत एक ಸ್ವಲ್ಪ प्रेडिक्शन करतना सांगताची हे राहू केतू म्हणाले खगोळशास्त्रा प्रकार कसा नाही ते सांगता नेक्स्ट स्लायडान पळोवया नेक्स्ट स्लायड आतां तावळ हांवें सूर्यान आमकां खगोळार मूव जावचें म्हण कितें दिसचें हें एक्लिप्टीक क्रांतीवृत्त म्हणून दाखयलें तशीची चंद्रू निजावन मूव जाता भूमी सुत्तू आनी खगोळारी चंद्रान मूव जावची वृत्ती एक आसा हांगा दोनी दाखयलां तें दोनी कडेन इंटरसेक्ट जाता दोनी कडेन इंटरसेक्ट जावचे पॉयंट हांगा हाज्या स्लायडार दिसता आसा तातूंत तुमकां वाज्यूचे जाल्यार पळोव येता वयर एक एसेंडिंग नोड म्हण आसा आनी थंयची केतू न्हय डिसेंडिंग नोड वय तो गो एसेंडिंग ऑपोजिट म्हण बरयलां म्हळ्यार एसेंडिंग म्हळ्यार वयर वचचें थंय एरो मार्क दाखयलेलो आसा म्हळ्यार हें त्या एरो मार्का प्रकार वयर वच्चे पॉयंट राहू तोक वच्चे पॉयंट केतू हाका इंग्लिशान एसेंडिंग नोड आनी डिसेंडिंग नोड म्हणून सांगतात ती तशी हे दोन्ही खाली पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ज्योतिषा प्रकारे तशी असतं तांगेल चलन वय त्याच रितीर चलन आस ह्या पुरा चलन आशिल्ले निमित्त त्या पॉइंट्साक चलन त्या पॉइंट्साक चलन आशिल्ले निमित्ती ताका ज्योतिशान तूं ग्रह म्हणून सांगतात ती जाल्यार हे ग्रहा विशयी अस्ट्रॉनॉमींतू आनी अस्ट्रॉलॉजींतू डेफिनेशन विंगड विंगड आशिल्ले निमित्ती खगोळशास्त्रांत आनी ज्योतिषशास्त्रांत ग्रह विंगड विंगड जातात ती केलो मात्र कॉमन आसता ती ताजें एक्सप्लेनेशन जावं केल्यार मागीर दिव येता आतां हे राहू आनी केतू म्हळ्यार हे दोन्ही पॉयंट्स हाका इम्पॉर्टन्स कसो आला म्हळ्यार ग्रहण जावका जाल्यार चंद्रग्रहण जावो सूर्यग्रहण जावो जावका जाल्यार थंय सूर्य आनी चंद्र ह्या राहू आनी केतू आशिल्ले पॉयंट आयल्यार मात्र जाता प्रतिपुनवेक आनीक अमाशेक ग्रहण जायना कसो जाल्यार म्हळ्यार त्या पॉयंट आयल्यार मात्र जावचें तेंचें ग्रहण जावका जाल्यार हें राहू केतू आतां ग्रहणा कॅल्क्युलेशन करतना हे पॉयंट्स जावका तीची ताचे खातीर राहू केतू आनी ग्रहणाक इम्पॉर्टन्स आसा तशी ते ज्योतिशाकय घेतात तशें खगोळशास्त्रांत एक मेन्शन आसता ताका ज्योतिशांत राह आनी केतू म्हूण दिला शास्त्रांत एसेंडिंग नोड आनी डिसेंडिंग नोड म्हूण आसता ओके 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 येस हें पुरें कशें म्हळ्यार सनसन म्हळ्यार
डीपली करूंक गेल्यार त्याच एक एपिसोड करूंका सदां एक वयर एक पिक्चर तुमकां एक मनांत हाडचें मुखारसून पळया एक एकाची डीप एक दिगाची म्हळ्यार फुल एक्सप्लेनेशन करूं जतकी नाम अनेक आसा म्हळ्यार ती थी आतां शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हें पळय ती तेच आमगेला तूं पुन्नावतलो नाम आसता ऑपोजीट दिवस कृष्ण पक्ष तशी खगोळशास्त्रा प्रकार ती कशी तुमी रेकॉग्नायज करताची ती म्हणलेली वैज्ञानिक जावन आसता खगोळशास्त्रा प्रकार कशी म्हण नेक्स्ट स्लायड पळया ताका हांगा ह्या स्लायडान तूं दाखयले प्रकार थंय व्हड जावन ब्रायट जावन दिसचे सूर्य ताजे हे कडच्यान भूमी तुमकां कळटा नीळ बण्णारी भूमी हे भूमी सूर्याला सुत्तू गुंत असता ताजे ओटूची चंद्रू भूमी सुत्तू गुंत असता तुमकां स्लायड पळयल्यार अंदाज जाता चंद्रान भूमी सुत्तू गुंचे दीर्घ वृत्ताकाराचे ऑर्बिट दाखयला भूमीला दाखयला हंतत कसं जाता म्हणारी चंद्रान भूमी सुत्तू काडच्याक साधारण 1 महिनो जावका करेक्ट सांगचे जाल्यार एवरेज 29 वरे दिसू म्हळ्यार 29 वरे तवळ सांगला म्हणजे 27.3 दिसू निजावन चंद्राक एक सुत्तू काडच्याक जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार भूमी मुखार वता चंद्र ताची ओटूची मुखार वता असता तशी जाल्यार निमिती हे दोन्ही अमासे मध्येची टाइम साधारण 29 वरे दीस जाता एवरेज म्हळ्यार ಕೆಲವು ಮೈನಂದು 30 ದಿವಸ येवच्या पुरो ಕೆಲವು ಮೈನ 29 येवच्या पुरो एवरेज 29 वरे येता हंतत महिन्या एक पंत चंद्रू सूर्य आणि भूमीच्या मध्यंत येता हांगा स्लायडान तूं दिसता म्हळ्यार भूमी आनी सूर्याल मध्य चंद्रू दिसता त्या जावचें अमासेक तशीच चंद्रू ताजे ऑपोजीट तेकडचे बरें नासल्यार ह्या स्लायडान तेकड दाखयला म्हणजे तेन्ना पुन्नव जाता तशी पुन्नव आनी अमास जावची अशी पुनवे वेळार कसं जाता म्हळ्यार सूर्याल उजवाडू चंद्राल वयर पडलेले फुल्ल भाग आमकां येदूर जाता म्हळ्यार आतां चंद्रू एक गोळ भूमी एक गोळ तेन्ना सूर्याल हें उजवाड पडटना अर्ध गोळ मात्र सूर्याल लायट पडटा ते आमगेले दिसा भाग हगलू आनी एक रात्री आमकां रात्रीची काळी जावन दिसता तशें हांव न्हू चंद्रालें फुल्ल उजवाड पडलेले सूर्याल उजवाड पडलेले भाग आमकां येदूर अशे पुनवे ते दीस मात्र तशी पुनवे ते दीस पूर्ण चंद्र दिसता ताजे पशी अर्ध ऑर्बिट कारण हेकड येतना अमास जाता अमास येते दीस आमी आतां थंय भूमींत राबून पळयल्यार अमास येते दीस सूर्य आनी चंद्रू एक दिकान दिसता ती म्हळ्यार आमकां चंद्र दिसयना सूर्याल येदूर पुनवे ते दीस चंद्र ऑपोजीट दिकान आसचे निमित्ती आमकां चंद्र लायक करून पळोवचें जाता सगळो चंद्र दिसता तशी अमास म्हळ्यार सूर्य चंद्र ओट्टी येता ती आनी म्हळ्यार तांगेले मध्येचे एंगल जेवो कोन ते 0 डिग्री आसता तेंची अमास तेंची चंद्रू घुवन आनी एक बरयन वतना सूर्य एक बरयन आनी चंद्र आनी एक बरयन ऑपोजीट जावन आसता तेन्ना 180 डिग्री सूर्याक आनी चंद्राक तशी सूर्याक आनी चंद्रा मध्येचे एंगल 0 डिग्री आता तुम्ही राईट साइड मून म्हणून बरयला त्या पोझिशनार चंद्र आसमन जाल्यार 180 डिग्री बाय कसं ते पुन्हा मून म्हणून बरयले कडेन चंद्र आसल्यार पुन्हा ताजे ऑपोजीट हांगा आनी एक पोझिशन दाखयलें आसना थंय चंद्रान आसल्यार अमास अमास येते दीस आमी आतां थंय भूमी आसना थंय आमी राबल्यांत म्हण लेखल्यार आमी चंद्राल तेकडे पळयल्यार थंय सूर्य आनी चंद्र ओटू दिसता म्हळ्यार सूर्याल येदूर आमकां चंद्र दिसना तेन्ना अमास म्हळ्यार सूर्याल आनी मध्य एंगल खगोळार 0 डिग्री जाता तेंची पुनवे ते दीस 180 डिग्री जाता तशी 0 डिग्री म्हणाले अमास 180 डिग्री म्हणाले पुन्हा आता नेक्स्ट स्लायडार पळया हे चंद्रू अशी भूमीर सुत्तू काडता आसतना हांगा आतां लेफ्ट सायड पूर्ण चंद्र दिसता आसा ते पुनवेक तशीच राईट सायड काळोख दिसता आसा ते अमास चंद्र दिसयना ते अमास अशें राईट सायडाक सूर्य आसा सूर्याल उजवाड चंद्राल वयर कशी पडटा आसा म्हणून थंय दाखयला आनी भूमी दाखोवन कशी दिसता आसा म्हणून दाखयला विंगडिंगड दिसू आतां अमास जाल्ली सद्दां पाडवो बी पुरा येताना चंद्र थोडो दिसता सुरू जाता म्हळ्यार सूर्याल उजवाड पडलेलो भूमी दाखोवन पळयतना थोडो दिसता सुरू जाता तेन्ना क्रेझेंट मून म्हणटा ती जेव्हा आमी
बिदिगे चंद्र तदिगे चंद्र जेव्हा चौथी चंद्र त्या परत खाली क्रेझंट मून जावन आसता मागीर ताजी उजवाड चड 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 जावन पुनवे तेतूच कंप्लीट जाता हक्का सूर्यानी कली म्हणटा ती इंग्लिशान हाका फेजस म्हणटात हे फेजस पळोवन ती सांगचे जाता म्हळ्यार चंद्र कंप्लीट दिसना जाल्यार अमास चंद्र पूर्ण जाल्यार तवळी पुन्हा अवकश्यस्की तशीची पाडव्या ते दुस चंद्र दिसना बिये ते दुस चंद्र बरी चूर दिसता तय्ये ते दुस ताज पयस चिक्की चड दिसता चवथी ते दुस ताज पयस चिक्की चड दिसता ताजी फेज असो पळोवन ती सांगचे जाता एक आनी एक डिग्री लेखारी 0 डिग्री अमास जाल्यार 0 नंतर 12 डिग्री ताई पाडवो नेक्स्ट 12 डिग्री म्हळ्यार 12 दकून 24 ताई 12 दकून 24 ताई ಬಿದಿಗೆ ಜವ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ अशी बार बार वत्ता वत्ता अशी बार 180 येता वय तशी तीती म्हणून सांगल्यारी खगोळारी सूर्य आणि चंद्राने अँग्युलर डिस्टन्स तेव्हा सायंटिफिक जावन तशें ओके आनी कसं म्हळ्यार कॉलरान कॉल करता म्हणून जाल्यार आयच्या इतले जाल्यार एक आनी भटमामान रमेश भटमामान सांगिल्ले विशयान तूं कसले तुमकां डाउट्स आसा म्हणून जाल्यार खंडीत आईचे प्रोग्राम जाल्यार एपिसोडा विशयी मात्र डाउट्स आसल्यार तुमी खंडीत निमगू येता तशें कॉल करेत तुमी आनी कसं म्हळ्यार तुमी इतले स्लायड्स तुमकां दाखयलाय जनाला एक मनांत आसता कसं म्हळ्यार आतां खगोळ म्हळ्यार भायर तुमकां ओपन दिसता आकाश जावं प्रती एक सूर्य चंद्र हें प्रती एक दिसता सगळे आकाशांत आमी राशी नक्षत्र पळय स्लायड्सान तुमी दाखयलाय आतां आकाशांत आमी भायर राबोवन एक शुभ्र जावन आशिल्लें आकाशा पळोवत जाल्यार कशी पळयता राशी नक्षत्र तें हांव तावळ सांगला म्हणके आकाशार नक्षत्र पुरा फिक्सेड पॉयंट्स जावन दिसचे निमित्त त्या पुरा जॉईन करून विंगड विंगड आकार कल्पन करून ताज्यान आमी लोकेट करचे खंयची राशी खंय आसा खंयची नक्षत्र खंय आसा म्हळ्यार ताजे पुरा नॉलेज जावंक जाता एक राशी नंतर नेक्स्ट राशी खंयची एक नक्षत्र नंतर नेक्स्ट त्या पुरा ताजी नॉलेज आसल्यार आमी ते शेप पळोवन पळोवचे ताका हांव केलो एग्जाम्पल आतां दाखयता नेक्स्ट स्लायड पळया ताजे शेप आमी आकाशारी पळयता हें नाका नेक्स्ट हंगात एरीस म्हणून बरयलां एरीस म्हळ्यार मेष राशी मेष राशी आकाशार पळयतना अशी दिसता तंत वैली नक्षत्र नाका तोग्गूची तीन पळया आतां ब्राइट एक कॉलर आसता तांगेला येता ಸ್ವಲ್ಪ वेळ होल्ड करा न्ही तुमी सांगायची कॉलर लागी हें जत्तली तांगेला उलयता सांगायची थंय तोग्गू तीन नक्षत्र दिसता आसतना त्या तीन नक्षत्र सेरसिल्यार एक त्रिकोण ट्रियांगल एक ऑप्ट्यूज एंगल ना फुडली स्लायड आसा फुडली स्लायड थंय तोग्गूची तीन नक्षत्र सेरसिल्यार एक विशाल कोण त्रिकोण जेव्हा ऑप्ट्यूज एंगल ट्रियांगल जाता त्या ट्रियांगल धोरून आमी मेष राशी गुर्तू करचे ताका एरीस ट्रियांगल म्हणून इंग्लिशान सांगतात जेव्हा मेष राशीचे त्रिकोण म्हणून ते आमकां आकाशार गुर्तुसूचे जाता ते डायरेक्ट आकाशार दाखयल्यार क्लियर कळटा हांगा तुमकां एक अंदाज दाखोवच्याक स्लायडार दाखयलेले त्या त्रिकोणाचे तीन नक्षत्रा पैकी ब्राइट आशिल्लें नक्षत्र म्हणजे की हॉट जावन दिसता सांतू तें अश्विनी नक्षत्र मेष राशीर आसा म्हणून हांगा करेक्ट कळटा आकाशार पळयलें त्या मेष राशीन तशी नक्षत्रा भितर ब्राइट म्हळ्यार सुरवेर मेष राशी आरंभांत तशी ब्राइट नक्षत्राची अश्विनी त्या 13 डिग्री ताईं ताजी एरी आसा नेक्स्ट आनी एक स्लायड पळया वृषभ राशीक हांगा ಕೆಲವು नक्षत्र पुरा सेरसून वृषभ राशी जाता तांतू तोग्गू थंय एक आल्डेबरान म्हणून बरयलें तुमकां दिसता तें आल्डेबरान म्हळ्यार रोहिणी नक्षत्र इंग्लिशान रोहिणी नक्षत्राक आल्डेबरान म्हणचे तें एक ब्राइट तांबडी नक्षत्र आनी तो तांबडी कोण दाखयनी ताजे तोग्गू ताजे राइट सायडाक एक ಕೆಲವು नक्षत्र पुरा सेरसिल्यार एक वी शेप इंग्लिश वी शेप दिसता आसतना त्या इंग्लिश वी शेप उपयोग करून आमी वृषभ राशी गुर्तू धरचे जाता आकाशारी म्हळ्यार आकाशारी वृषभ म्हळ्यार बैलू सगळो बैलू पळोवपाक जाल्यार ते इमॅजिनेशन मात्र आमकां सुलाभायर हें वी शेप धरचे जाता तें वी शेप आशिल्लें हें खंयचें आसा राशी खंयची आसा तें वृषभ राशींत रोहिणी नक्षत्र आसा म्हूण आकाशार करेक्ट अशें दिसता
आम्ही इमॅजिन करची विंगडायची आता ह्यांची वृषभ राशी इमॅजिन कशी करता म्हणून नेक्स्ट स्लाइड दाखय नेक्स्ट स्लाइड पुढे हे अशी एक बैलू हं. अशी काही आकाश राशि होय. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರ ಸೇರಿಸು ಅಷ್ಟೇ ಶೇಪ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೊರ್ಚೆ ಅವ ತವಳದ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಿ ತಜೆ ತೊಂಡಾರಸ हं. हं. तई रोहिणी नक्षत्र ब्राईट जाऊन त्याची तोंडार दिसतात वय वय करेक्ट अशी एक इमॅजिनेशन नेक्स्ट कसं म्हणा इमॅजिनेशन निजावन ते आसाना आता नेक्स्ट स्लाइड पळया आणि एक राशी दाखयता पुरा राशीत वय दाखवायचे नाका सिंपल पर सिंपल असेल आणि एक राशी दाखयता ह्या वृश्चिक राशी स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशन म्हणून इंग्लिशान सांगतात हक्क ह्या हांव कसल्या दाखयता म्हणाली हे एक वृश्चिक म्हळ्यार एक चेळा आकार आसा तई असेल नक्षत्र पुरा सरिसिला निजावन चेळा आकार येता आता आमचं चेळा आकार कळतं वय, ना correct. बाल तोग असं वैरी असं तंतू एंटारस म्हणून एक बरेलेलं नक्षत्र दिसतं असं ते ज्येष्ठा नक्षत्र त्या ज्येष्ठा नक्षत्र तांबड्यास त्या आकाशावर पळयतना त्या ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशी असं म्हणून करेक्ट कळतं आकाशात तशी ताजी तोग एक शौला म्हणून बरयला ते मूला नक्षत्र थंय दाखवून धनुराशी सुरू जाता मूला नक्षत्र आणि धनुराशी थंय दाखवून आराम अशी पुरा आमकां आकाशार पळयतना सगळं करेक्ट त्या गोत असल्यार करेक्ट पळोवचें जाता Correct. एक्झाम्पल जावन एक्झाम्पल जेवन एक सादारण एक मन आवडची तशी तांकां सांगला तशी एक कॉलर आसा पळय तांगेलो उलया नमस्कार उलयाची नमस्कार माम उलयाची रमेश भट माम नमस्ते नमस्ते नारायण शाणे म्हणून कारकळातून उलयतात सर हा कळ्ळें वय तुम्ही त्यात टीटी केल्याक सांगल्यात 12 डिग्री नंतर एक्झॅक्टली अनेक टीटी येता म्हणून सांगलं वय वय इतले कॅल्क्युलेशन करेक्ट असले रे ते टीटी केलो पण एक दिवस 2 टीटी येता केलो पण एकादशी 2 येता सकाळी उदयर मांद्रमास असता ते थोडे कशी एकला किती या ना म्हणून क्वेश्चन ओके ओके उत्तर दिताचे तुमकां धन्यवाद ओके प्रोग्राम कॉल कट करता थँक्यू ओके ओके हें कशी म्हळ्यारी हें ती नक्षत्र पुरा हें कसं म्हळ्यारी सूर्योदय समजावन सूर्य जायना आतां चंद्रू एक नक्षत्र दाखवून आनी एक नक्षत्राक वच्चे जेवो हें सूर्याल आनी चंद्राल मध्य करेक्ट 12 डिग्री एंड जावचे त्या करेक्ट सूर्योदयाक जाल्ल्यारी तेन्ना ते सगळे दीस त्या नक्षत्र जेव्हा त्या तिथी म्हणून घेवचे जाता हें कसं जाता म्हळ्यारी तें चंद्रान एक नक्षत्र दाखवून आनी एक नक्षत्र वच्चे ಕೆಲವೊಂದು सकाळी जेवच्या पुरो ಕೆಲವೊಂದು दनपार जेवच्या पुरो ಕೆಲವೊಂದು रात्री जेवच्या पुरो त्या पुरा पंचांगार ताजे टाइम बरयतात तेन्ना आमी ते नित्य नक्षत्र म्हणून सांगची कसाल म्हणारी सूर्योदया वेळारी नक्षत्र खंयचे आसा त्या दिवशी नित्य नक्षत्र म्हणून सांगचे जाल्यार विंगड कॅल्क्युलेशन पुरा करेक्ट त्या वेळार खंयचे आसा म्हणून पळोवपाक जाल्यार जनरल जेवण आमी नित्य नक्षत्र म्हणजे सूर्योदय आसचे जाल्यार करेक्ट पळोवचे गेल्यार आमी आज नित्य नक्षत्र खंयचे आसा की तेंची सगळो दीस आसना थोड्या वेळान ते चेंज जाता म्हळ्यार त्या 12 डिग्री एरिया दाखोवन चंद्र ते कडेन गेले सदान विंगड नक्षत्र येता तशी ते करेक्ट त्या खंयच्या वेळार सूर्य जाता म्हणून सगळें करेक्ट कॅल्क्युलेशन केल्यार तें पुरा परफेक्ट जाता आतां हें नारायण शेणेन सांगल्या म्हणजे ती हें पुरा चेंज जावच्या कारण कसा म्हळ्यार आतां पंचांगांतू विंगड विंगड नमुने कॅल्क्युलेशन आसा द्रगणित आर्यभटीय म्हणून विंगड विंगड नमुने कॅल्क्युलेशन आसा आतां तावळ हांव सांगल्या म्हणजे उत्तरायण सूर्य जावचे दिसू ಜನವರಿ 15 ತಕ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಿತಿ ಆರ್ಯಭಟಲ ಕಾಲಾರ ಕಶ್ಯ ಸಿಲಿಕೆ ಆರ್ಯಭಟಲ ಕಾಲಾರ ते ಜನವರಿ 15 जत्तर तगेल पुरा कॅल्क्युलेशन तक समजावना आता हे भूमीले ॲक्सिसची चेंज अल्लेली निमिती त्या पुरा कॅल्क्युलेशन चेंज जावन द्रगणिता प्रकारात कॅल्क्युलेशन करतात जाल्यार ಕೆಲವು पंचांगाची आनी काही त्या आर्यभटीयची धोरण असेल निमिती ಕೆಲವು पंचांगांतू एक पंचांगांतू एक तीत असल्यार आनी एक पंचांग आनी एक तीत येवच्या कारण हे नातल्यार करेक्ट जावन अत्तंच द्रगणिता प्रकार जेवो हांव सांगिल्लें कॅल्क्युलेशन कशें आसा ताजे प्रकार परफेक्ट जावन केल्यार कोणी केल्यार एकल्याक येता विंगड विंगड कन्फ्युजन येना गणिता प्रकार चेंज आसा प्रकार अत्तंच द्रगणित म्हळ्यार हे भूमीले ॲक्सिस चेंज जाल्यार करेक्शन एप्लाय करून करचें त्या करेक्शन एप्लाय करून करतना करेक्ट जाता आतां चडावत पंचांग द्रगणित आसता ती जाल्यार ಕೆಲವು पंचांग फुडली नमून करता ती तांगेलची व्यत्यास जाता तशें आनी एक 5 मिनिट आसा कॉल करतले आनी कॉल कोर येता दोनूय कसं म्हळ्यार आतां
इंग्लिश आंतू जनवरी फेब्रुवरी हे पूरे गल्ले पूरे एक संबंध नव आमगेले राशि जवो जनवरी येवचे जनवरी तुलान 12 महिनो जवो एके आम्ही तन्नी पळया तुम्ही आता मंडे ट्यूजडे वय वय वेडनसडे थर्सडे तशी पुरे ग्रहाक संबंध पावन तांणी जाल्यार केला आम वय 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 आता कसं म्हळ्यार आमगेले भारताचे हंतू भारताचे आमगेले पूर्वजांनी केलेले प्रकार आमगेले हे कालगणने जेव्हा कॅलेंडर सांगचे जाल्यार मुख्य जावन विंगड विंगड नमुने कॅलेंडर आसता तातूंत मुख्य जावन 2 नमुने सौरमान आनी चांद्रमान ते आतां चड उपयोग करचे तातूंत सौरमान कॅलेंडर म्हळ्यार हेंची तावळ हांवें सांगिल्लें सूर्याले सूर्य एक वर्सा एक रावंड येता न्हय ताजे प्रकार सूर्यान मेष राशी प्रवेश करतना वर्स आरंभ जाता सौरमानाचे तशी सुरवेची 1 महिनो मेष मास मागीर वृषभ मास तशीच आता धनुर्मास आता धनुराशीन तो सूर्यान येयली हे सौरमान पद्धती चांद्रमान पद्धती प्रकार कसा म्हळ्यार हेंची दोन्ही अमासे मध्यंतू 1 महिनो खंयचे येता ते चांद्रमान मास तशी त्या चंद्राले चलने वयर ಹೊಂದೂन आस चांद्रमान या सौरमान सूर्याले चलने वयर ಹೊಂದೂन आस या दोन्ही करतात मात्र कसा म्हळ्यार सूर्याल चलने प्रकार एक राउंड येवच्याक करेक्ट जावन 365 कालू दीस जावका तेंची चंद्रान भूमीर सुत्तू येवच्याक तावळ हांवें सांगली 27.3 म्हणून मागीर तें चंद्रू भूमील ಒಟ್ಟು मुखार वता जाल्यार निमित्ती त्या भूमी चलने सूर्या चलने पूरा ಒಟ್ಟು जातना 2 अमासे मध्यंत एवरेज 29 दीस येता म्हणून तावळ हांवें सांगलें 29 दीस ಲೆಕ್ಕಾರಿ 12 महिन्याक 365 दीस जायना सुमार 1 दीस उणी जाता ह्या समकोरचे खातीर 3 वर्सां एक फावटी लीप इयर अधिक मास येवन ते प्रसम करतात तशी जावन ह्या जानेवारी फेब्रुवारी ಲೆಕ್ಕಾरीचे आमगेले चांद्रमान याना सौरमान साधारण तेच नमुन्यार येता इता म्हळ्यार ते जानेवारी फेब्रुवारीचे ಲೆಕ್ಕಾರ करचे ते ग्रेगोरियन कॅलेंडर कसलें आसा की तांतूय फेब्रुवारींत एक लीप इयर म्हणून करून 4 वर्सां एक पंता एक सेरसून सम करतात नातल्या तांतूय येवची 365 दीस जातले 365 काल येना त्या सम करूंक 4 वर्सां एक पंत लीप इयर म्हणून करतात ओके आणि एक कॉलर आसा आमगेलो टू नमस्कार उलयाची नमस्कार गोपी भटमाम नमस्कार उलयाची तशी रमेश भटमाम नमस्कार नमस्कार मिगेल क्वेश्चन कसं म्हळ्यार आकाश क्लियर असताना 3 स्टार एक लायनार आसतात ताका आमी त्रिमूर्ती नक्षत्र म्हणून स्थान आसतना पुन्हा एकेला रोडगास तुमगेल खगोलशास्त्र प्रकार कसं ते सांगता 3 नक्षत्र एक लायनार येवचे प्रोग्राम पळयाचे धन्यवाद कॉल केलेला का आता 3 नक्षत्र एक लायनार येवचे तुम्ही पळयतना ताजे सुತ್ತमुत्तू पळोवन आसा पुरो ताजे सुत्तू 4 ब्राईट नक्षत्र दिसता तुमकां मदेंतू एक लायनारी साधारण 1 लाख ब्राईट 3 नक्षत्र मागीर ताजे सुत्तू एक कसं चतुर्भुज म्हळ्यार क्वाड्रिलॅटरल दिश्चित आसले 4 नक्षत्र त्या पुरा ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋನು ताका महाव्याध नक्षत्र पुंज म्हणटात त्या महाव्याध नक्षत्र पुंजाचे मध्येचे 3 नक्षत्र ताजे बेल्टाचे नक्षत्र अंदर लाईट ताजे म्हळ्यार महाव्याधाचे थंय एक शेप इमॅजिन करूं जाता तावळ हांवें सांगला म्हणजे विंगड विंगड शेप इमॅजिन करचे जाता त्या महाव्याधा शेप इमॅजिन करतना ताजे बेल्टांत ते 3 नक्षत्र येता एक लायनारी तशी त्या खगोलशास्त्रा प्रकार त्या वरयन म्हणटात इंग्लिशान ताका त्या नक्षत्र पुंजाक भारी इम्पॉर्टन्स आसा म्हळ्यार त्या 3 नक्षत्र ताजे बेल्टा नक्षत्र ताजे मात्र न्हय तुम्ही नेक्स्ट आकाश पळयतना सूक्ष्म पळयाती ताजे सुत्तू दिसची 4 नक्षत्र पळयाती तांतू तुम्ही आतां पूर्व दिकान तोंड करून पळयल्यार रात्री तांतू 4 नक्षत्रा पैकी आमकां लेफ्ट सायड तोग्गू दिसचे नक्षत्राचे तांबडे आसता तें आर्द्रा नक्षत्र ताका बेटल गिव्स म्हण इंग्लिशान सांगतात तें आतां कसा म्हळ्यार मोर्चा तयार जाल्लें नक्षत्र तशीची तावळ 3 नक्षत्र सांगली ना आता बेल्ट म्हणून घेतल्यार ताका ताजे लागींचे एक खडगशें दिसता त्या खडगा मदेंत एक नेब्युला आसा नेब्युला म्हळ्यार तें नक्षत्र जावचे नक्षत्र बॉर्न जावचे तसं न्ही जाग
तंतू नक्षत्र बॉर्न जाता असं तशी ह्या तिन्ही नक्षत्र तुम्ही सांगितलं असते त्या महाव्याध खंयचस की त्या भारी एक इम्पॉर्टंट राशी त्या म्हळ्यार आमगेले खगोळा प्रकार 88 राशी आसा तंतू भितर एक 88 कॉन्स्टलेशन्स आसा ती तंतू भितर एक तंतू हे आर्द्रा नक्षत्र येता मोर्चा तयार जाल्याने मागीर नवी जावची नक्षत्र थंय म्हळ्यार ताजी बेल्टान तशी मध्ये नेब्युला ताका ओरियन नेब्युला म्हणटा ती जेव्हा महाव्याधन निहारिके म्हणटात तशीची तांतूय मागीरीची सूक्ष्म पळयल्यार हांव आतां सांगिल्ले चारी नक्षत्राचे लेफ्ट सायड मदेन तूं एक सान त्रिकोण दिसता त्या त्रिकोणातुदीची मृगशिरा नक्षत्र अशी तुम्ही अशी पुरा इमॅजिनेशन केल्यार एका नक्षत्र लोकेट करूं जाता आता तुम्ही क्वेश्चन निमगेलेला न्ही त्या आकाशार पळयल्यार हांव आतां सांगल्या म्हणके पळयल्यार लोकेट करूं येता मृगशिरा नक्षत्र लोकेट करूं येता आर्द्रा नक्षत्र लोकेट करूं येता तशी बहुशा कॉलर तर नाम म्हणून दिसता तुमी कसले क्वेश्चन आसा म्हणजे जाल्यार तुमी कमेंट सेक्शनाक घालत ते मुखार सुनू तुमकां इंट्रस्ट पळोवन मुखारचे प्रोग्राम कशी कोरका तुमी कमेंट्सान तूं मस्त तुमगेले डाउट्स कसले तुमकां क्लॅरिफिकेशन जावं का कसले एक सजेशन आसा म्हणजे जाल्यार दिव येता हें पुरें पळोवन घेवन नेक्स्ट कशी कोर येता म्हणून ह्याचे विशयार एक्सप्लेनेशन ऑफ दीग जावं की डिटेल जावन सांगता की कशी कोर येता म्हणून सांगून मुखारसून आमी आलोचना करतात तशी ह्या एका एपिसोडान तो ज्योतिषाक आनी खगोळशास्त्राक एस्ट्रॉनॉमी आनी एस्ट्रॉलॉजी विशयार कशी एक अविनाभाव संबंध आसा म्हणून डिटेल जावन तुमकां बहुशा मना वच्ची तशी सिंपल जावन हें पुरे कशें म्हणून तुमकां सुरे स्लायड्स पळयतना आमगेले सनपणांत आमी शिकील पुरे एक पाटी मेलुको हाकूद म्हणटाची वापस रिफ्रेश केला म्हणके जाल्यार तशी या इन डिटेल म्हणणे ಸ್ವಲ್ಪ तुमकां मना वचन अशें आसचें की पुरो जाल्यार एक आयडिया मेळ्ळें कसं नाही म्हणून एक तुमकां एक आयडिया मेळ्ळें तुमी जावनूच ते एक्सप्लोर करूं येता विंगड बुक्स आसची तांतूय तुमी पळोवं येता ना हांवें असल प्रोग्राम मुखार सुन जाल्यार तुमकां इंट्रस्ट आसा म्हणजे जाल्यार खंडीत वापस आमी करच्याक प्रयत्न करताचे तशी मोडबीद तुलाना हें एक प्रोग्राम कोरका म्हणून आमी तांकां प्रितीन आपयलें खंडीत जावन ताणें आयलेची आमगेले एक जना खाजी विशयार एक मार्गदर्शन दिवका एक तांणी एक शिकिल्ली एक विद्या आसा तांणी एक अनुभव तांगेल्या इतले वर्साचे एक अनुभव आसा हें पुराय एक जना तिलसुका म्हणून तांणी प्रितीन आमगेल्या युथ ऑफ GSB स्टुडियो येवन लायव्हान तूं हें कार्यक्रम दिलेलो आसा श्रीयुत रमेश भट मामाक युथ ऑफ GSB चॅनला तर्फेन अनंत अनंत धन्यवाद ह्या संदर्भान तूं सांगता तुमी कसले विक्षका सांगू आसल्यार सांगेता ना म्हणजे जाल्यार आता म्हळ्यार एक लिमिटेड टायम मारी कितली सांगच्या जाता की तितलें हांवें सांगलां आनी तूं सांगच्या मस्त विशय सगळा आसता जाल्यार हें अगत्य जावं केल्यार बेजीक केलो सांगिल्लें आसता तशी तुमकां अर्थ जावन आशा पुरो म्हूण हांव लेखता आनी कसलें हें आसल्यार तुमी आनी क्वेश्चन निमगेल्यार आन्सर करुया म्हळ्यार ते चॅट सांजो वय कमेंट सेक्शनाक घाल्याची कमेंट सेक्शन ओट्टू कोर न्हू रमेश भट मामालाक आमी दिताचे की रमेश भट मामा तूं सोशल मिडियान तसं म्हणजे तांणी रिप्लाय करच्या पुरोची तशें ह्या कार्यक्रमाक आयल्याक वापस पुनरपी हांव धन्यवाद दिताची ह्या कार्यक्रम तुमी पळोवन प्रोत्साह करता आसची 94 एपिसोड जाल्ले 100 लागीं वता आसा अशी तुमगेली प्रीती सहकार आसचो म्हूण सांगताची ह्या कार्यक्रमा हांगाक मुक्ताय करता आसा लोका समजता सुखिनो भवंतु नमस्कार